नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. म्हादयचे उदक हाडावंक कर्नाटका फाटोफाट महाराष्ट्र पेटले. गोयान विरोध करूनय काम चालूच. कर्नाटका उपरांत आता म्हादय लवादा मुखार गोयची महाराष्ट्र आड आडूय केस. एकशे 8 अँब्युलन्सीच्या सेवेची दशा. पीजी स्टाफ नाशिल्ल्यान 15 अँब्युलन्सी कुसल्यो. 30 ड्रायव्हर टेक्निशियनाक काम नासतना पोसता सरकार. 108च्या कारभाराचेर खासा रिपोर्ट. येता त्या वेंचणुकेत मोगोचे 8 उमेदवार. दाबोळे मोगोचेच. कामत सरकाराचे प्रशासन साप बाबत. सोनिया गांधीन सांगूनय कांयच केलें ना. सुनील ढवळीकराची हेडोनात वक्तव्यां. पुरुमेताक बादली म्हारगाय. खारे धरून सोलां कड्डण मिरसांगा मेरेन एकार एक सामानाचो प्रेस वाडलो. 1.5 पट्टे दोबरात. पुरुमेताकूय उजो. पळयात पुरुमेताचे रिपोर्ट. आणि विंड सर्फिंग सर्तीत डॅन कुयेलो, रौनक पै, मायरन गोम्स परजळे. गोय बीच स्पोर्ट्स अकादमीन घडोवन हाडली 5वी वर्सुकी सर्त. खबर विस्तारान. म्हादयचे उदक हाडावंक कर्नाटका फाटोफाट आता महाराष्ट्र पेटला. गोय सरकारान विरोध करूनय विर्डी धरणाचे काम महाराष्ट्रात चालूच दवरला. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेनासतना काम चल्ला असो दावो पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकरान केला. विर्डी धरणाचेर सुमार 60 कोटी खर्चाचो प्लान आसा. विर्डी धरणाच्या प्रस्नाचेर गोय सरकार सोमारा म्हादय उदका लवादा मुखार अर्ज घालतले. गोय सरकारान हरकत घेवनूय विर्डी धरणाचे काम महाराष्ट्र सरकारान चालूच दवरला. पावस लागीं पाविल्ल्यान आतां नेटान काम चालू आसा. आणि येदे व्हडलें जे धरण आसा, आमचे हंजुणी धरण प्रकल्प आसा, त्याच्यापेक्षाय मोठो धरण प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार विर्डी गांवांत बांदता. आणि ह्या धरणाचे उदक जे आसा हे दुसऱ्या न्हंयच्या खोऱ्यान व्हरताले. खरें तर जी कबलात जाल्ली आसा त्याच्यानुसार म्हादय खोऱ्यांतलें उदक जे आसा ते म्हादय खोऱ्यानूच वापरपाक जाय. पूण कर्नाटकाच्या फाटोफाट महाराष्ट्र सरकार लेगीत आमच्या म्हादयचें उदक जे आसा ते वळून दुसऱ्या बाजूक व्हरता. म्हादय अभयारण्या लागसार धरण बांदपाक कायद्यान बंदी आसा. हे धरण बांदपा खातीर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेवंक ना अशें राजेंद्र केरकरान सांगलें. ह्या म्हादय अभयारण्या पासून केवळ 2 किलोमीटर अंतराचेर हे धरण प्रकल्पाचे जे कामकाज आसा ते चालू आसा. 2002तलो जो कायदो आसा त्या कायद्यानुसार 10 किलोमीटरचे जे क्षेत्र आसा त्या क्षेत्रांत अशा प्रकारचे बांदकाम करपाक मनाई केल्ली आसा. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घेवनूच काम करचें आसता. पूण अशें आसतना महाराष्ट्र सरकारान ह्या धरण प्रकल्पाक अजून मेरेन ना हरकत दाखलो घेवंक ना. इतल्या मजगतीं गोंय सरकार सोमारा विर्डी धरणा संबंधान केंद्रीय उदका लवाद मंडळा मुखार कागाळ करपाचें आसा. विर्डी धरणाक खर विरोध करपाचें सरकारान थारायलां. विर्डीच्यान प्रुडंटा खातीर उदय परब. 108 अँब्युलन्सींची दशा जाल्या. जीविकेन 33 अँब्युलन्सीचो ताफो हाडून दवरला. 18च रस्त्यार दिसतात. उरिल्ल्यो 15 बांबोळे हाडून कुसयल्यात. मात पॅरामेडिक स्टाफ नाशिल्ल्यान 8 अँब्युलन्सी वेले ड्रायव्हर आणि टेक्निशियन मेळून 30 जाणांक सरकार फुकट पोसता. पीजी स्टाफाक 2 म्हयने जाले पगार ना. अँब्युलन्सी 3 वर्सांनी बदलपाच्यो. 6 वर्सां जाली तरी तश्यो आसात. एक्सिडेंटाच्या वेळार आकांत नेवपी ह्या इमर्जन्सी सेवेच्या कारभाराचेर पळयात खासा रिपोर्ट. सरकार आणि जीविकेचे जॉईंट व्हेंचर 108 अँब्युलन्सीचो कारभार म्हळ्यार 4 आण्याची कोंबडी आणि 12 आण्याचो मसालो. गोयची सरकारी 101 सेवा बंद करून वर्ष 2008त गोय सरकारान 108 अँब्युलन्सी पीपीपी तत्वार सुरू केल्ल्यो. जीविके एमआरआय हो 108चो कंत्राट चलयता. ताचेर सरकार पयसो घालता. मात सध्या पीजी स्टाफ नाशिल्ल्यान अर्द्यो अँब्युलन्सी रस्त्यार अर्द्यो बांबोळे कुचतात अशी परिस्थिती. गोयच्यो 108च्यो 33 अँब्युलन्सी चलोवंक सध्या जीविके कडेन 160 कर्मचारी आसात. तातूंत 53 इमर्जन्सी मेडिकल टेक्निशियन, 55 ड्रायव्हर, 18 पीजी आणि 13 कॉल रिसिव्हर. कांय जाण सोडून गेल्यात. तांचे जाग्यार अजूनय स्टाफ घेवंक ना. गोंयभर सगळ्यो मेळून जीविकेच्यो 108च्यो वट्ट 33 अँब्युलन्सी. मात चलता फक्त 18. बाकीच्यो 15 जीविकेच्या दारात कळमेतात. अँब्युलन्सी वयले ड्रायव्हर आणि टेक्निशियनांचो 2 शिफ्टींनी हिशोब पळयल्यार 26 अँब्युलन्सी तरी चलपाक जाय. फक्त 18 चलता. कारण ड्रायव्हर टेक्निशियन असले तरी अँब्युलन्सी वयलो पीजी स्टाफ जाय तितलो ना. 15 अँब्युलन्सी जीविकेन सध्या बंद दवरल्यात. पीजी स्टाफ नाशिल्ल्यान 8 अँब्युलन्सीचे 30 ड्रायव्हर आणि टेक्निशियनाक सध्या सरकार बसून पगार घालता. 108चे कर्मचारी म्हणटा सवाय भितर भायलो स्टाफ घेवंक जाय म्हूण जीविकेन मुद्दम अँब्युलन्सी बंद दवरल्यात. गोयच्या कर्मचाऱ्यांक मॅनेजमेंट पिट्टा.
हांगा जे सगळे एम्ब्युलन्स उबे आसा ते सगळे एम्ब्युलन्स बंद आसा, ऑफ रोड आसा. आनी ह्यो एम्ब्युलन्स ऑफ रोड आसा हेजें कारण इतलेंच की गोंयान ड्रायव्हर्स हांकां मेळना. ड्रायव्हर्स मेळना हेंचें कारण अशें की 12-12 वरां ड्युटी आसा. EM रूम्स ना तांकां प्रॉपर, तांकां चेंजींग रूम ना, चलयांक रस्त्यार टॉयलेटीक वचचें पडटा. हे सगळे प्रॉब्लम्स जेन्ना आमी मॅनेजमेंटा पर्यंत हाडले जरी सुद्दां मॅनेजमेंट कांय जागपाक रेडी ना. गोंयच्या रस्त्यांचेर एक्सिडंट आनी एक्सिडंटांनी मरतल्यांचो जखमी जातल्यांचो आंकडो मात देंवना आनी 108 एम्ब्युलन्सीचो कारभार असो चल्ला. सद्याक एम्ब्युलन्सी वयले पीजीक ओव्हरटायम करून 2-2 म्हयने जाले पगार पडना. आतां 108 पुराय बंद उडोवपाची शिटकावणी आशिल्ल्या स्टाफान दिल्या. पयलींच अर्दो पीजी स्टाफ ना आनी आसा तो स्टाफ संपार वचपाचे तयारेत. सरकार म्हयन्याक 33 108 एम्ब्युलन्सीचेर लाखांनी पयसो घालपाचो घालता. रस्त्या वयल्या एक्सिडंटान वर्साक सुमार 350 लोक मरपाचे मरतात. अर्दे वर 108 एक्सिडंट स्टॉपार पावना. कारण कितें काय म्हळ्यार अर्दे एम्ब्युलन्सीक स्टाफ ना. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकर. येता त्या वेंचणुकेंत मोगो 8 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतलो अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां. काँग्रेसीचे आमदार आशिल्ल्या 3 मतदारसंघाचेर मोगो दावो करतलो. दाबोळी मोगोचोच तो सोडपाचो प्रश्नूच येना अशें ताणें स्पश्ट केलें. आदल्या सरकाराचें प्रशासन साप्प बाबत आशिल्लें. सोनिया गांधीच्या कानार घालूनय तिणें कांयच केलें ना म्हणून तेन्नाचो कामत सरकारांतलो येरादारी मंत्री ढवळीकार प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयलो. तुमकां जर आज मोगो वयर काडपाक जाय तुम्ही याचे पैकी 2वेल्यान 3चेर व्हेली संख्या फुडले पे घडये तुमचो हावेस आसतलो 5चेर व्हरपाची 3चा 8 जावं शकता. 8 आमचे सीट आमी युतीचे सीट आसा ते लढयतले आणि ह्या 8 सीटांत आमचे जे उमेदवार उबे रावतले तांकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न आमी दोनूय पक्ष करतले आणि ताका लागून नक्कीच मोगो पक्षाचे बळूय वाडटले. तुम्ही कितें म्हणटा तुम्ही तुमचो हावेस 8चेर रिस्ट्रिक्ट करून दवरला. 8 आसा आणि परत 9 आसा. काँग्रेसीन जे 9 सीट आसा तातूंत आमकां थोडो तरी सहभाग आसता. दाबोळी समजा फाल्यां मोविनाची गजाल मोविन ओपनली उलोवन दाखयता की आपल्याक बीजेपी वचपाक जाय. मोविनाक काय तुमच्या चिन्हाचेर वेंचणूक लडोवपाची इच्छा ना. युतीच्या वाटपां भितर दाबोळी तुमची तुमची भूमिका किती आसतली अशी परिस्थिती? आमची भूमिका स्पश्ट आसा. युतीच्या हातूंत दाबोळी हो आमचो मतदारसंघ आसा आणि हांवें ते उलोवनूय दाखयल्लें आसा आनी आमचो उमेदवार थंय फक्त 9 मतांनी पडला. आता जी 2000 मतां पडली आमकां एक्स्ट्रा ती सगळे आमी एकठांय जाले म्हणून पडली आणि ना जाल्यार तो सीट आमचो. ते मोविनाची क्रेडीट न्ही. ओपनली ताणें सांगलां की आपूण भारतीय जनता पक्षा बरोबर आणि मोदी ह्या जे आमचो लोकसभेचो उमेदवार आसा नरेंद्र सावयकर बरोबर आसा म्हणून. पण भितरल्यान ताणें कितलें काम केलां ते कोणूच कांय सांगूं शकना. तुम्ही दोन्ही सरकारां भितर मिनिस्टर म्हणून काम केलां बरोबर. तुमकां कितें फरक जाणवता? भरपूर फरक आसा. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह काम जे आसा ह्या आमच्या गव्हर्मेंटान बरें जालें. फाटल्या गव्हर्मेंटान एडमिनिस्ट्रेशन नाशिल्लें म्हटल्यार जाता आणि त्या खातीरच म्हजी आनी मुख्यमंत्र्याची तेचेर भासाभास जाता आणि त्या खातीर तुम्ही म्हणटात की तुम्ही हो इश्यू रेज केल्लो फाटल्या मुख्यमंत्र्याक. हांवें रेज केल्लो न्हय. हांवें ही लेटरां बरयल्लीं आसा सोनिया गांधी. तुम्ही म्हणटा की तुम्ही सोनिया गांधीक बरोवन सुद्दां कांयच फायदो जालो ना म्हाका. थंय वयल्यान म्हाकाच डिस्क्वॉलिफाय करपाचो कसो तो प्रयत्न जाता. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.